नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. पेपर सारखे तपासनाशिल्ल्यान 10वी-12वीक शेंकड्यांनी भुरगे फेर तपासणीत पास. आयटीआंतल्यान उक्ताडार पेपर तपासतल्यांचो घाळपणा लुटतात भुरग्यांक. खासा रिपोर्ट. आरबीआयच्या गोंय बजेट पंचनाम्या वयल्यान लुइजिनान काढली सरकाराची खरडपट्टी. गोंयकार बुडलो रिणांत. माथ्यार 93,000 रीण. गोंयचे रीण 13,500 कोटी. एफसी गोवाचो हेड कोच झिको पावलो गोंयांत. झिकोच्या मार्गदर्शना खाला एफसी गोवा घेवपाचो आसा पावणे वयले प्लेयर. 10 जुलयाक इंडियन फुटबॉलरांची पावणी. रायबंद्रा कॉजवेचेर एक्सिडेंटांत पुलीस गेलो. मोटरसायकलीचो मोटारीक धपको. आगताक पिड्ड्यार गेला तो आयआरबीचो पुलीस निर्जय गावडे. हेल्मेट नाशिल्लें ओव्हरटेक करतालो. उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे टॅक्सीवाले बसले धरण्याक. रेंट ए काराक सरकार संघटना पावंड्यार मान्यताय दिवंक सोदता म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो बोवाळ. सरकाराक शिटकावणी. गोंयचे 10वी आनी 12वीचे शेंकड्यांनी भुरगे शिक्षकांनी पेपर सारखे तपासूंक नाशिल्ल्यान नापास जातात. आरटीआयंतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेंकड्यांनी भुरगे पेपरांची फेर तपासणी करतकीच पास जाल्ले दिसतात. पेपर तपासपी शिक्षकांच्या कामाचेर दुबाव. पेपर फेर तपासणीचो खर्चय सर्वसामान्यांक परवडपाचो न्हय. पेपरांच्या फेर तपासणींतल्यान सरकार धंदो कसो लाखांनी जोडटा. एकल्याचे घाळपणाचे कुस्तार दुसरो लुटता. गोवन वार्ताच्या एक्सपोजेचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. 10वी आनी 12वीची परीक्षा विद्यार्थ्यांक सामकी म्हत्वाची. अभ्यासाक भुरगे रातीचे दीस करता. मात बोर्डाचो एकंदर कारभार पळयल्यार पेपर तपासपी शिक्षक सिरियस दिसनात. शिक्षक पेपर तपासपाचो फक्त वावर काडटा म्हणपाचें आतां डॉक्युमेंटा सयत स्पश्ट जालां. गोवा बोर्डान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1000वयर भुरगे फेर तपासणी वा रिव्हॅल्युएशनाक अर्ज करतात. तातूंतले शेंकड्यांनी भुरगे पास जातात. ही आंकडेवारी पळयात. 2012 फेर तपासणी आनी फेर मुल्यांकना खातीर वट्ट 894 अर्ज आयिल्ले. तपासणी उपरांत 132 विद्यार्थी पास जाले आनी 237 भुरग्यांचे मार्क वाडले. 2013 आनी 2014 तीच गत. फेल जाल्ले शेंकड्यांनी भुरगे फेर तपासणी उपरांत पास जाले. आतां 12वीचे पळयात. 2012-13 फेर तपासणी आनी रिव्हॅल्युएशनाक वट्ट 963 अर्ज आयिल्ले. तातूंतले फेल जाल्ले 521 भुरगे फेर तपासणी उपरांत पास जाले. दर वर्सा तीच गत. मात सरकार फेर तपासणी आनी रिव्हॅल्युएशनांतल्यान वर्साक लाखांनी जोडटा. फाटल्या 4 वर्सांत सरकारान पेपर तपासप्यांच्या घाळपणांतल्यान 59,95,000 जोडले. 2011-12 वर्सा सरकारान 13,30,000 जोडले. 2012-13 वर्सा 12,60,000 जोडले. 2013-14 वर्सा 15,83,000 आनी 2014-15 वर्सा 18,20,000 सरकारान जोडले. गोंय विद्यापीठाक मात कॉलेजींतल्या पेपरांच्या फेर तपासणीची रिव्हॅल्युएशनाची कांयच खबर ना. आरटीआय प्रस्नाक दिल्ले जापेन ही गजाल स्पश्ट जाल्या. फेर तपासणी करून पास जावपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो पळयल्यार एक गजाल स्पश्ट. हो शिक्षकांचो आनी सरकाराचो धंदो जाला. पेपर तपासपी शिक्षक तपासपाक TADA बरोबर दर एक पेपरा फाटल्यान ₹3.5 जोडटा. एकल्याच्या घाळपणाचे खुस्तार दुसरो लुटता. भुरग्यांक ना वाली आनी अर्दवट पेपर तपासतले शिक्षकांकूय विचारतलो कोण ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. रिझर्व्ह बँकेन गोंय सरकाराचे केल्ले बजेटाचे पंचनाम्या वयल्यान काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुइजिनान सरकाराच्या कारभाराचेर फोग काडला. डेफिसीट आनी रिणाचे बाबतींत सरकाराचे बजेट सांगता एक जाल्यार रिझर्व्ह बँकेचो पंचनामो वेगळेंच सांगता. गोंय सरकाराचे रीण 13,500 कोटीक तेंकता. दर एकल्या गोंयकाराच्या माथ्यार रिणाचें वजें तेंकलां 93,000. प्रुडंटान कांय दिसां फाटीं रिझर्व्ह बँकेचो गोंय सरकाराच्या बजेटा वयलो रिपोर्ट एक्सपोज केल्लो. आयज गोंयची जी रीण काडलें आनी ह्या रिणाच्या सांखळेन गोंयान गोंयकारांक बुडयल्यात. गोवा इज इन द डेथ थ्रेट ड्यू टू रेकलेस लोन्स. आनी हाजेर तरी आमी हिशोब केलो जाल्यार पर कॅपिटा जे लोन आहा 93,000.
आवय बापायन आपल्यागे भुरग्यांचेर आपल्याचेर रीण काडना पूण सरकारान रीण काडलें. एवरी चायल्ड हू इज बॉर्न इन गोवा इज बॉर्न विथ अ लोन ऑफ 93,000 पर हेड. सगळे लोक रीण काडटाय. आवय बापाय रीण काडटा. कित्याक काडटा? घर काडपाक, कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर, भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक. पूण गोंया हो सरकार आज रीण काडटा ती रिणां आदली रीण फारीक करपाक, जाल्यार आदल्या रिणांचे जूर फारीक करपाक, नाजाल्यार एम्प्रेकादाचे जी सॅलरी आहा ती सॅलरी फारीक करपाक, नाजाल्यार फॉल्ग मारपाक. केन्ना ब्राझीला वयताय, केन्ना हिंग वयताय, केन्ना थिंग वयताय. फुलू कुस्ताक फोजणे हो सरकार फुलू कुस्ताक फोजणे मारपाक सुरवात केल्ली आहा आनी बंद कोनाय, चालूच आहा. 100 crores interest on borrowings, salaries, grants and pensions 300 crores, social schemes another 65 crores rupees per month. Government is spending around 65 crores or rupees per month on this, and most of the money is not coming from the revenue. Most of the expenditure is coming from the loans the government is taking. आयज टॅक्सीस जो आहा हेचे जर हिशोब केलो जाल्यार गोंया म्हारगाय वाडत आहा आनी वाडटली. आनी हें सांगपा लुईजीन फादर सांगना, हें तुगेलो रिजर्व बँक ऑफ इंडिया रिपोर्ट सांगता. Increase in commercial taxes 12%, increase in VAT CST 9%, increase in entry tax 23%, entertainment tax 20%, luxury tax another 25%. कितले जाले 99% 1% उरला. कित्याक काय नाही तर नको. आनी काँग्रेस पक्ष थोड्या तेंपान व्हायट पेपर काडपाचो आहा ऑन गोवास इकॉनॉमी. कांय दिसांनी गोंयची विधानसभा सुरवात जावपा आहा, बजेटीचेर डिस्कशन जावपा आहा. FC गोवाचो हेड कोच झिको सांजे दाबोळे विमानतळार देंवलो. अंदू झिको FC गोवाची टीम उबारपाक सुरवातीक सावनूच कामाक लागला. 10 तारखेर जावपा आशिल्ले इंडियन फुटबॉलरांचे पावणे खंयचे खेळगडे घेवपाचे ताचेर झिको आतां FC गोवा फ्रँचायझी बरोबर मेळून निर्णय घेवपाचो आसा. FC गोवाचो हेड कोच झिको सोमारा सांजे दाबोळे विमानतळाचेर पावलो. थंय FC गोवाचे ग्रासरूट ट्रेनी आनी हेर फुटबॉल मोगी ताच्या स्वागताक आशिल्ले. पोरुच्यान सुरू जाल्ले ISLान झिको FC गोवाचो हेड कोच आसा. ब्राझीलचो हो आदलो ग्रेट प्लेयर कोच म्हूण जगभर फामाद आसा. ताणें उक्तावणाच्या सिजनात FC गोवाक सेमी फायनल मेरेन व्हेले. पोरू ताजी कोच म्हूण नेमणूक FC गोवान पुराय टीम उबारतकच केल्ली. तरी आसतना हे सगळे प्लेयर घेवन आपली स्ट्रॅटेजी तांचे भोंवतणी तयार करून टीमीक सेमी फायनल मेरेन व्हरप म्हणल्यार एक अजापूच आशिल्लें. अंदू झिको सुरवातेच्यानूच टीम उबारपाक कामाक लागला. ब्राझीलचो आदलो वर्ल्ड कप कॅप्टन लुसियोक ताणें पयलींच करारबद्द केला. आतां शुक्रारा जावपी पावणेंत झिको भारतीय खेळगडे विकते घेवपा बद्दल म्हत्वाची येवजण मांडपाचो आसा अशें समजता. Engagements on this trip to India. So the main thing is because he's come because of the auction and the draft that's happening on the 10th in Bombay. So he'll be engaging with some fans. Tomorrow we'll be going to Margaon, showing the part of the city, and probably he'll interact with the people over there. Evening we have a press conference at 5 tomorrow. On the 8th we'll be visiting a school in Panjim. We have also some prizes for some winners of some events on social media. We're giving away the prizes. They'll meet Zico. See, we have already 11 in. We are the highest so far from the domestic what we have already in our kitty. Minimum we require 13. So balance 2 we have to pick up from the draft and or auction. And these should include one under 23 because we have already one under 23. Actually, we have 2 under 23, both Narandas and Pranay Haldar. But Narandas, having been already played for Indian national senior team, he will not be qualified as under 23 for this purpose. So we need to pick up another under 23 and also the third goalkeeper. So this is our one requirement. And minimum two we need to pick up from the draft and or auction. So after the draft we have to see that whether we can pick up more in the additional quota. As you know, 13 is the minimum in domestic, 9 is the minimum foreigners. So we are short so far for domestic on 2 numbers, and for the foreigners 6 we have already picked up, so 3 short.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.